जानेराक जावपी महाआंदोलन फाटी घेवचें ना असो ठाम निर्णय चिंबलकरांनी घेतला। तशेंच उपोशण फाटी घेवप वा ना हाचेर थळव्या कडेन उलोवप करून निर्णय घेतले। तशेंच ह्या प्रकल्पा लागून चिंबला वाठारांत केल्ल्या हानीची लुकसाण भरपाय दिवची आनी सुवात आसली तशी करून दिवची अशी मागणी समाज वावुरपी गोविंद शिरोडकर हांणी केला। की ताणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय वता ते व्हरून तेका ते आमकां कांय पडलेलें ना, परंतु ताणी जो पळय स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेजेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोण हांगासर ते सहमत आसा ते ना। कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी येवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूं नासलो घेवं नासलो आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हाजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा तें सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता। जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्ही तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें। आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हे जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून ते हांगासर कितें केल्लें आसा ते रिस्टोर करपाचें हें करप कळ्ळें न्ही। हे जें आंदोलन आहा पळय हें आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना, हें आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचें। हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना, जाय थंय वचून पळयलो जाल्यार आमच्या गोंयभर प्रॉब्लम आसा। आतां सरान जें सांगलां आमकां पडलेलें म्हणजे तशें ना, जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेल दुसरे कडेन जाता तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता बाबा दुसऱ्या ज्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले। आतां फाल्यांचें जें आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें हे फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना, आख्खे गोंयभर लोकांचे दुखणें आहा पळय ते फाल्यांच्या आंदोलनान लोकांनी येवन सांगपाक जाय।